वास्को रेल्वे स्थानकार दिसान दीस भिकाऱ्यांचो आंकडो वाडपाक लागला। हे लोक थंयच जेवता आनी थंयच हळशीक करता। हाका लागून सगळो वाठार हळशीक जाला। पर्यटक लागीं रावनात। हाचेर बेगिना कारवाय करून वाठार नितळ करचो म्हण थंयच्या लोकांची मागणी आसा। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। दीस जाले हांगा भाडे मारता आनी सदां क्लीन दवरताले हांगा। आतां ही बरें पयलीं एक येयलो मागीर दोन येयले आनी कंटिन्यू येयत हा। कोण तेंचे उलोवपाक कोण ना थिंगा कितें उलोवपाक जाय तें। आनी ते सोरो पिता तांकां जेवण येता। कोरोना बी येयले पळय तेंचे चान्नी जाले आतां। जेवण येता चिकन मटन सगळें आनी वेज जेवण बी येता तें सगळें उडयता आनी हांगा हाडटा विकता मुतता ते कोण तेजे जबाबदार आतां पळय आमी सगळें क्लीन केल्लेलें आहा पळय हांगा जेवण उडयलेलें आहा सगळें। आतां हेजें आमकां खबर ना कोणाक सांगपाचें तें सगळें। म्हाजें एक सांगणें आहा की हांगा भिकारी लोक चड वाडलेले आहा रेल्वे स्टेशनार। आख्खे घाण करून दवरिल्ले आहा हेंच्यांनी आनी हेंच्यांनी आख्खे हांगाच कपडे सुकयताय हांगाच ते न्हांवताय आनी हांगाच कपडे सुकयताय आनी थंयच रावताय ते आपले गाठली पोटली घेवन आनी ते तांकां उबारपी कोणूच ना आनी सगळें घाण करून दवरिल्ले आनी हांगा कस्टमर पासून देंवताय ते हांगा उबे सुद्दां रावना आमचे कडेन उलोवपाक सुद्दां ते वयताय फुडें फुडें चलत। इतली घाण करून दवरिल्ले आहा तेंचेर कितें तरी एक्शन घेवपाचें हांगासरले अथॉरिटी। हमारा क्या है, इधर जैसा हमारा टैक्सी स्टैंड है ना, इधर टैक्सी स्टैंड है तो हम लोग को इधर बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत इधर गंदा वगैरह करता है सब लोग। खाना खाता है इधर ही संडास करता है और कोई खाना लगे रहता है उनको वेज खाना वो उड़ाता है। उनको मिलता है चिकन मटन और इधर ही खाने का इधर ही हगने का इधर ही सोने का। वो एक था, एक से दो तीन उनका मतलब पूरा फैमिली बन गया। उधर आप देख सकते हैं उधर लोग एक घर बना के भी ऐसा रह रहे हैं अपना। और कोई क्या करता है उधर गार्डन बनाया, जो भी बनाया गार्डन बनाया तो गार्डन के अंदर ही मतलब वो बैठने का सिस्टम, उधर ही हगने का उधर ही उठने का उधर ही सोने का। कोई कोई क्या होता है खाते खाते उधर मतलब दारू पी के कोई मर जाता है, उसको कोई आके देखता नहीं, इधर का जो भी है आके देखता नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। कोई कुछ बीमार से उधर तड़प रहता है, किसको फ़ोन किया तो वो भी नहीं आता है। अच्छा, मुझे भी पब्लिक कंप्लेंट्स आया हुआ है। अभी म्यूनसिपैलिटी को एक दो बार बताया और अभी आई विल राइट अ लेटर टू म्यूनसिपैलिटी रिगार्डिंग दैट, so they will take proper action what I feel. Okay. That area is under your jurisdiction? That area comes under municipality, so we will take action and we will inform municipality to take the action.